नमस्कार. प्रुडंटाच्या प्राइम बुलेटिनान तुमका येवकार. पळयाच्यो मुखेल खबरो. मायनिंगातल्या बेकायदेशीर गजालींक जबाबदार लोकांचेर कारवाय. निवृत्त हायकोर्ट जुईज खांडेपारकाराच्या अध्यक्षतेखाला 6 वांगड्यांची चौकशी समिती. 60 दिसांत अहवाल. सरकार शेक धोरण फाटी घेवचना घटकांक विश्वासांत घेवन बारीक सारीक गजालींचेर फेरविचार. दर्यादेग वाठारांत घाले 50 IRB पुलीस. मुख्यमंत्री म्हणटा पदेर भट्टीकारांक सरकार दितलो आदार. खासगी बसवाले मागतात तिकेट वाढवून. उण्यात उणी तिकेट दोबरादीन वाडोवची बसवाल्यांची मागणी. उण्यात उणी तिकेट 10 रुपया उपरांत दर किलोमीटराक 85 पैसे बसवाल्यांची मागणी. मायनिंग बेगीन सुरू जावचे म्हूण मायनिंग वाठारांनी ट्रकवाल्यां सयत लोक देवले रस्त्यार. सांग्यार ट्रकवाले आनी मायनिंगाचेर निमून आशिल्ल्या लोकांचो मोर्चो. बफर झोनाकय पुराय विरोध. दक्षिण गोयच्या 5 मतदारसंघांनी फोमेंतो रिसोर्सिसाची मॅजिक बस सुरू. मुख्यमंत्री पर्रीकारान केले उक्तावण. 6 ते 15 वर्साच्या 5000 भुरग्यांक मेळटलो मॅजिक बसीचो लाव. आणि आय लीगा खातीरच्या सुरक्षा व्यवस्थेचेर गोंयच्या आय लीग क्लबांक हुस्को. प्रसार माध्यमां वांगडा संवाद साधूंक गोंयचे आय लीग क्लब आयले एकठांय. खबरो विस्तारान. मायनिंगातल्या बेकायदेशीर गजालींक जबाबदार लोकांचेर सरकार गुन्यांवकारी कारवाय करतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केला. ह्या प्रकरणांची चौकशी करपा खातीर सरकारान निवृत्त जुईज खांडेपारकाराच्या अध्यक्षतेखाला 6 वांगड्यांची समिती नेमल्या. समिती 60 दिसां भितर आपलो अहवाल दितली. समितीचे शिफारशी प्रमाण बुडिल्ले येणावळीची वसुली सुरू जातली. मायनिंग लिजाचे डॉक्युमेंट तपासपा खातीर सरकारान प्रधान राणा सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला खासा समिती नेमल्या. मंत्रिमंडळाचे बसकेंत हे निर्णय जाले. Some lazies have complained to me saying that their mine has been shown in someone else's name. Some have complained that their one mine is shown, the pit is outside mine. That is correct because there is a next mine touching to it. So the government decided that the best way to find out the truth, it is high level but it is investigation committee headed by sitting retired judge, inquire and submit a report to the state government on the various issues raised by the Justice Shah Commission, to report on the loss, pilferage to the public exchequer, on matters of royalty, land cess, forest wealth, mineral resources, encroachments on government land, and to identify the wrongdoers in this regard. 60 days initial time frame has been given to indicate to them that who are the people who have done heraferi, taking Shah Commission as a base. That means whatever has been shown in Shah Commission as illegal, irregular will be verified by this committee under chairmanship of Justice RMS Khandeparkar. Once that committee recommends as an interim report or as a final, the government will proceed on the matter to recover the money and to file criminal charges against those who have committed the illegality. A commission of SP anti-corruption branch will be attached with anti-corruption branch helping them working out all the criminal investigation. 10 सप्टेंबराक आमी नोटीस इश्यू केल्ली आसा ह्या 42 मायनिंग
की तांची परमनंट हे कॅन्सल कित्याक करचें न्ही तांचें उत्तर येतकच ठरतलें आनी that will be taken to the logical conclusion, including initiating of criminal proceedings. All mine lessees have been told to submit their documents. The government has constituted a committee under chairmanship of Principal Secretary Forest. We will process and tell them what is lacking as required under the law. Only when they comply with everything, the mine will be allowed to operate. सरकार शेक धोरण फाटी घेवचो ना, मात संबंधित घटकांक विश्वासांत घेवन बारीक सारीक गजालींचेर फेरविचार जातलो. मोठे बदल ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केला. कळंगूट दर्यादेग वाठारांत पर्यटकांक उपद्रव करपी लोकांचेर नजर दवरून सरकारान 50 IRB पुलीस नेमल्यात म्हणपाचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. भावाचो सद्याचो दर भट्टीकारांक परवडना, पूण ₹2.5 वेल्यान ₹4 मेरेन वाडप बरोबर न्ही. भट्टीकार आनी पदेरांक सरकार आदार करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला. शेक धोरणाचो पुनर्विचार बी जे काही जाण छापतात किंवा खंयच्या तरी टीव्हीचेर काल हांव चॅनल चेंज करता करता हांवें व्हडली बातमी पळयली, ती अत्यंत चुकीची बातमी आहा. The government is always open to small corrections and small adjustments. Already 50 IRB per platoon has been deployed on Kalangut beach. फाल्यां पर्यंत आनीक 50 तांकां मेळटले. तांकां टोटली 150 सद्या 150 ते 200 पुलीस दिवपाक लायल्या फॉर रिमुवल ऑफ ऑल दीस बॅगर्स, मिनी वेंडर्स जे येतात आनी थंय लोकांक पिट्टात, टाउट्स. तो ₹2.5 4 वर्सां पयलीं जेन्ना चालू जाल्लो पळय तो दोबराच आशिल्लो. आतां तो भागून 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 एका उणयेचो जाला. सो इट इज अ इकॉनॉमिक्स अल्टिमेटली, and therefore what we have told them that you come with the economic of your power manufacturing. I mean, definitely we will work out some solution so that you maintain the rate within reasonable limit. पण 2.5 हे म्हाका लॉजिकूच लक्षांत येना. स्टील दे नीड हेल्प. ना तांची हे डिटेल येतकच थरयता न्ही, सगळ्याच गजाली स्कीम कित्याक करूंक जाय. वी कॅन वर्क आउट सम हेल्प इन अ डिफरंट वे. खासगी बसवाले तिकेट वाडून मागतात. उण्यांत उणी तिकेट दोबरादीन वाडोवची अशी मागणी बसवाल्यांच्या संघटनेन केल्या. सध्या उण्यांत उणी तिकेट ₹5 आसा, ती ₹10 करची आनी उपरांत दर किलोमिटरा फाटल्यान 85 पैसे करचे अशी मागणी बसवाल्यांच्या संघटनेन केल्या. संघटनेचे एक शिष्टमंडळ बिरेस्तारा येरादारी संचालकाक मेळून निवेदन दिले. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रस्ताव पयलीं सरकारा मेरेन पावून दी, मागीर विचार जातलो. डिझेलाचो दर वाडिल्ल्यान बस तिकेट वाडोवन दिवची अशी मागणी खासगी बस धनी संघटनेन केल्या. डिझेल वाडिल्ल्यान वर्साच्या धंद्यान लुकसाण जाता अशें बस धन्यांचें म्हणणें आसा. उण्यांत उणें तिकेट ₹10 करची अशी तांची मागणी आसा. बस तिकेट वाडोवन जाय. पयल्या 1 ते 5 किलोमिटरा खातीर सध्या ₹5 तिकेट आसा, जाल्यार तिकेट वाडोवन ₹10 करपाची मागणी बस धनी करतात. सध्या दर 1 किलोमिटरार 75 पैसे लागू जाता, जाल्यार ती वाडोवन 85 पैसे करपाची मागणी बस धनी करतात. बुधवारा पणजे जाल्ल्या ह्या बसकेक 150 परस चड बस धनी आशिल्ले. येरादारी संचालक अरुण देसाईक बिरेस्तारा बस धनी मेळटले. दुसरी आमी जे सरकारान आमकां अनुदान दित म्हणलेलें 15 वर्सां पासून ताका आमी अपोज केला. त्या फावटी चड ₹7 ₹7.5 डिझेल वाडले कडेन आहा आनी आमकां कांयच रिपोर्टूच ना ह्या दिसां. कशी चलोवपाची बस? ताका लागून आमकां डिसिजन घेवची पडलें तिकेट दरवाड करपाची. सगळे कडेन स्पेअर पार्ट्स ते वाडले कडेन, टायर वाडले कडेन आहा. आमी फाल्यां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा ह्या संदर्भात बरोवन घालतले आनी आमी एक डिसिजन घेयला. आख्खे गोंयांत जो टोल आहा तो बंद करपाचें डिसिजन घेयला. पणजेच्यान आमचो खबराकार महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकर. आता घेऊया एक विसव.